हो एक विशय. दुसरो विशय म्हणटा तो रोयाचो. तेज्या हे आसा न्ही मडकाय बॅनर खूब दिसता हें कितें? आज बर्थडे आशिल्लो. त्या लागून मडकाय घातले तेणें. बर्थडे आशिल्लो तेजो आनी त्या निमतान ताका खूब लोक मेळपा आयले. मडकायचे येता. ते सगळे हेजे कोण फ्रेंड्स सर्कल आसा सगळे आसा. एक टायम लेट. ताका मेळपा आयला. सो इफ ही इज कंटेस्टिंग ऑर नॉट यू शूड आस्क हिम. ना पण भाव म्हणून तुका कितें खबर आहा? ना सद्या अजून मेरेन पूण आवाज आसा मडकय भावता म्हणटा. हांवें तशें डिसिजन जावना. सो ही इज प्लॅनिंग टू कंटेस्ट यू शूड आस्क हिम. ना पण बॅनर तेणें मारला न्हू मडकय. ना बॅनर मारला ताका. मारून आनी नाका सगळे ते. मारला. सगळे सगळे मारला. आसा. सगळे लोक आमचे कार्यकर्ते माझे वडील जे रविनायक आशिल्ले हय. मडकय आशिल्ले खूब वर्सां आमदार आशिल्ले. सो ते लोक खूब आमचे कॉन्टेक्टान आसा आमकां लोक मेळटा. सो आमचे एक पर्सनल रिलेशन नातें आसा. हय नातें आसा लोकां बरोबर रिलेशन आसा. अशें न्हू मरे की तो ते MGP वसुदी कोणें येता म्हणून तुमी मडकय वयता. ना सी आतां ते सांगताले आमचे कडेन मडकय आमी रिप्रेझेंटेशन घेवपाक फाटीं हय. आमचे लोक खूब वळखीचे आसा. तसो तोय म्हणटा. बर्थडे लोक आयले ना आनी तोय तशें MGPचे वसुदीन म्हटलेलें आसा की आमचे बरें मागपी फोंड्या खूब आसा. ते सांगताले हांव आतां काय उलोवपाक शकना. डिस्कस इट लेटर. वी आर इन कोalition. सो तुमी यो आमी थिंगा वयता तोहे म्हणटा तो. कोalition. वी आर इन कोalition. सो वी कॅनॉट. आतां तेजो ऑफिस ओपन जाता तुमी आमकां कशें कितें. ऑफिस ओपन करून दुसरे दिसा उलयता. वी आर इन कोalition. सो डिसिजन इज नॉट टेकन.